पावलुचें रोमकारांक पत्र. देवान आपयल्ली इस्रायल पोरजा, इस्रायल पोरजेचे हॉक. चॅप्टर 9. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसून हांव सोत उलोयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्यान उजवाडायलोलें म्हजें अंतस्करणूय म्हाका गोवाय दिता. जीं मासा रोगता पोरमोणें म्हजेच पोरजेचीं, त्या म्हज्या भावां भयणी पासत म्हाका एक व्हड खोंत आसा, आनी थार दिना तसली दूख म्हज्या काळजांत. देखून तांकां उपकारत जाल्यार देवाचो शिराप म्हजेर पडून म्हाकाच क्रिस्तांतावन तोडून काड म्हूण हांव मागतालों. तीं इस्रायलकारां तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला, तांचे लागीं करार केल्यात. समूत तांच्या हातांत घाल्या, देवाची भोजोण तांकां शिकयल्या, आनी तांकां भासावण्योय केल्यात. परजापोती तांचे आनी तांचे थावन रोगता मासा पोरमोणें क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सोगटा सर्वां परोस व्हडतो देव. ताका सासणाच्या सासणांक वाखाणणी. आमेन. देव आपले भासावणेक विस्वाशी. देवान दिल्लें उतर वाऱ्यार उबोन गेलें म्हूण हांव सांगूंक सोदिना. जोल्मान इस्रायलाचे कुलयेचीं सगळीं खरीं इस्रायल पोरजांय, तशेंच अब्राहमाचे संस्थीचीं तितलीं ताच्यो पूत धुवोनूय. पूण इजाका वरवीं तुजे संस्थीक तुजें नांव मेळटलें. म्हणगे मासा रोगता पोरमोणें जल्मल्लीं भुरगीं देवाचीं भुरगीं न्हय, पूण भासावणे पोरमोणें जल्मल्लीं भुरगीं की खरी सोंसत म्हूण लेखोन येतलीं. कित्याक भासावणी ह्या उतरांनी केल्ली आसा. ह्याच समयार हांव परतून येतलों आनी तेन्ना साराक भुरगो जातलो. आनीकूय आसा. रेबेका दोगां जवळ्या पुतांक कुसव्यान सांबाळून आसली. ती एकाच बापायचे, आमच्या पुर्वजा इजाकाचे. ते जल्मूंचे आदीं आनी ताणीं कितेंच बरें वा वायट करचे आदीं देवान तिका म्हणलें, व्हडलो भाव धाकट्याची चाकरी करतलो. तर हें कितें दाखयता? जेन्ना देव कोण एकल्या मनशाक विंचून काडटा तेन्ना विंचलोल्याच्यो कण्ण्यो देव पळयना. फकत थीर उत्ता आपयतल्या देवाचो संकल्प. हेंच दाखोवन पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा. जाकोबाचो हांवें मोग केलो, पूण एजावचो हांवें द्वेस धरलो. देव उनीत करिना. तर कितें म्हणचें? देव उनीत कोत्ता म्हूण सांगचें? ना तें ना. तर मोइजेसाक ताणें अशें सांगलें, म्हाका जाय तांकां हांव दया दाखयतलों, आनी म्हाका जाय तांचें हांव चुचुरें धरतलों. म्हणटच मनशां कितलीं आशेतात वा प्रयत्न करून कितलीं खर्शेतात हाचेर कांयच धरलोलें ना. सगळें फकत देवाचे दयाळायेचेर धरलोलें आसा. तर पवित्र पुस्तक फारावक सांगता, तुजे सरी म्हजी पदवी दाखोवचे खातीर आनी म्हजें नांव सगळ्या संवसाराचेर परगट जावचे पासत हांवें तुका मुद्दम उपचयलां. म्हणटच आपणाक जाय तांचें तो चुचुरें धरता आनी आपणाक जाय तांचें काळीज तो निबर कोत्ता. तशें जाल्यार तूं म्हाका म्हणशी, कसो तर ताच्यान कोणाचोच गुन्यांव करूं येत? कोणाच्यान ताचे खुशेचेर आड वचूंक जाता? मनशा, देवा लागीं वाड करूंक तूं कोण गा? एक मातयेचें आयदन आपणाक केल्ल्या कुंभाराक, तुवें म्हाका अशें कित्याक केलाय अशें विचारीत? एकेच मातयेचें एक आयदन खेरीत समयार वापरूंक आनी दुसरें सादारण उपयोगाक करूंक कुंभाराक आपले मातयेचेर सत्य ना कितें? देवान केलां तेंय तशेंच. आपलो क्रोध दाखोवंक आनी आपली पदवी परगट करूंक ताची खुशी आसली. देखून आपल्या क्रोधाचीं हातयारां केल्या उपरांत जांचो तो नास करूंक सोदतालो तांकां ताणें तोकस काडून सोंसलीं.
दुसरे वाटेन आपले मोहिमेची गिरेस्तकाय दाखोवंक सोदतालो देखून आमकां ताणें आदींच थावन आपले मोहिमेक तयार केली आनी ह्याच पासत आपली दयाळाय आमकां भोगूंक दिली. आमी ती ताणें आपयलोली पोरजां फकत जुदेव लोकांतली न्हय पूण विदेशी लोकांतली. आदल्या कोरांत सगळें आदीं फुडें सांगून दवरलां. होसेयाच्या पुस्तकार तोच अशें म्हणटा, म्हजी पोरजां न्हय आसली तिका म्हजी पोरजां म्हणटलो आनी म्हजी मोगाची न्हय आसली तिका म्हजी मोगाची म्हणटलो. आनी जंय तांकां हांवें म्हणलोलें तुमी म्हजी पोरजां न्हय, त्याच जाग्यार तांकां लोक अशें पाचारतलो, हीं जिव्या देवाचीं भुरगीं. आनी इस्रायला विशीं इजायास असो आरोडटा, इस्रायलाच्या भुरग्यांची संख्या वेळेचे रेंवे इतली जायत जाल्यारूय फकत एका उरलोल्या जोम्याक सोडवून मेळटली. कित्याक वेगींचे वेगीं सर्वेस्पोर आपलें शिक्षेचें फर्मोण प्रितुमेचेर सादून हाडटलो तो हाडटलोच. इजायासान तशेंच भाकीत करून सांगलें, दोलबारांच्या सर्वेस्पोरान आमच्या मदल्या थोड्या जाणांक राखून दवरूंक नासलीं जाल्यार आमी सोदोमा सारकीं जावपाचीं, गोमोरा भाशेन आमी जावन वचपाचीं. म्हणटच आमी कितें म्हणचें? इतलेंच मनशांक प्रमाणीक कोत्ता तें देवाचें दयाळायेचें नितीवणपण विदेशी राष्ट्रां सोदिनासलीं पूण तें तांकां भावार्था वरवीं मेळ्ळें. पोत्तें, इस्रायल पोरजां आपूण देवाक मानवलोलीं जावच्या म्हूण मनान कायदे पाळटालीं पूण अशें करून तीं देवाक मानवलोलीं जावंक पावूंक ना. कित्याक ना? कित्याक तीं भावार्थाचेर न्हय पूण आपल्याच कोडण्यांचेर पातयेतालीं. आडखोल जावंक देवान तांचे वाटेर उबो केल्ल्या फातराक आडोवन तीं पडलीं. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, पळयात सियोनांत हांव लोकांचे वाटेर आडखोल जावपाचो एक फातर उबो कोत्तां, मनशां आदोन पडटात तसलो फातर, पूण ताचेर भावार्थ दवरतात तीं लोजेक सांपडचीं नात. देवाचें उतर हें